त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदायेच्या एका नगरांत दोनवनान गेली आनी जाकार्याच्या घरांत भितर सरून तिणी एलिझाबेथीक नोमान केली. एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेले बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पोत आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणी म्हणलें, ओस्तोर्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयचेंय फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा. तें बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पुर्णायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावाक दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वागाणटा. देवान म्हज्या तारोकाक खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आनी आपल्या चाकोनीचेर ल्हानविकेचेर ताणें दिश्ट घालीत. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो. सुभागी, म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरबोलिश्ट तो पवित्र नांव ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता. पिणकेच्या पिणकीक ताची दया. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोळ दुखतल्यांक दुस्पयता. पदवेदारांक तो सदरां वयले शेवटिता. हीन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताच्या सोस्ती खातीर सोरकालांक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेरोनाक घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेच्या सांगाताक रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली.